तर असत आमचे गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आणि मडगांवचे लोकप्रिय आमदार दिगंबर बाब कामत, त्याचप्रमाणे आमचे दक्षिण गोंयचे पक्षाचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर, तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत। आयज आम्ही पळयतात कालच विकसित गोवा बजेट दोतोर प्रमोद सावंत गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे सरकाराचे नेतृत्व करपी यांच्यानी काल बजेट दवरलेले आसा। हे बजेट आम्ही जर पळयत जाल्यार आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हे बजेट सर्वसामान्यांचे अशें बजेट आसा। सर्वसामान्यांक 1 रुपयाचे कर न दवरता थंयचे झिरो टॅक्स बजेट, सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशक आणि लोकभिमुख अशें हें बजेट आसा। आमी जर पळयत बजेटाचे आंकडे सगळे सांगपा वचना, कारण आमचे आदले मुख्यमंत्री तुमकां सगळे सविस्तर सांगतलेच। एकच गजाल सांगता, आपल्या 2.25 तासाच्या भाशणात काल मुख्यमंत्र्यान जे बजेट आमचे गोंयकारां खातीर दवरलेलें आसा तातूंत भितर सगळ्या क्षेत्राक कवर करता आसतना जावं ते आर्ट एंड कल्चर आसतलें, एज्युकेशन आसतलें, हेल्थ आसतलें, एम्प्लॉयमेंट आसतलें, इंडस्ट्री आसतलें, टॅक्सेशन आसतलें, सर्वोदय, अंत्योदय आणि ग्रामोदय अशा सगळे स्तरा भितर सगळ्या समाजा भितर सगळ्यांची काळजी घेवन हें बजेट दवरलेलें आसा। आनीक हातूंत भितर आमी जर पळयत आमची मठ ग्रामस्थांची दिंडी आसतली, देवी लहराची जात्रा आसतली, ताका एक राज्योत्सवाचो दर्जा दिवन आमचे सगळे मठ ग्रामस्थांचे संबंध दक्षिण गोंयचेच न्ही, संबंध गोंयकारांचे जी दिंडीचो जो उत्सव आसा ताका एक मान्यता दिल्ली आसा, राज्य मान्यता दिल्ली आसा। त्याच बरोबर आमचे आमदार तळावे, आमचे आमदार तशेंच माजी मुख्यमंत्री आसतले, त्याच बरोबर आमचे राज्य प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक हे प्रत्येक वेळार ह्या दिंडीचे अध्यक्ष आसतले। त्यांचे प्रयत्नांतल्यान आणि मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ले बद्दल आमी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन खूब खूब त्यांचे आभार व्यक्त करतात। त्याचबरोबर आमी पळयत आसतना सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन वचपी सरकार म्हणटात, म्हळ्यार आमी म्हणटात की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास। प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि प्रत्येक आमदाराक 100 कोटीचे बजेट ह्या सरकारान दिल्ले आसा, खंयचोय भेदभाव न करता, म्हणजे सगळ्यांक बरोबर घेवन वचप। त्याचप्रमाणे युनिफायड पेन्शन स्कीम फॉर गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज ही एक गजाल आसा। आनीक आमचे सगळ्यांचे जर आमी पळयत जाल्यार राम मंदिराचो विशय जो जाल्लो आसा केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान, तशेंच गोंय सरकारान नवे न्यू गोवा राम निवास एट अयोध्या आणि गोवा भवन एट मुंबय अशी एक आस्थापना आमच्या गोंयकारां खातीर उपलब्ध करपाचें ठरिल्लें आसा। त्याच बरोबर आमचे ST बांधवा खातीर भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी योजना हे भुरग्यां खातीर नीट आणि JEE या एग्जामीक तयार जावचे हाचे खातीर ही स्कीम केल्ली आसा। म्हणून हांव सगळेच थरांतल्या आमच्या लोकां खातीर हे बरें बजेट जे मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा तेंचे खूब खूब आभार व्यक्त करता। आनी फुडले सुवातेर आमचे गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आनी मडगांवचे लोकप्रिय आमदार दिगंबर बाब कामत हांचे कडेन विनंती करता की सविस्तरपणे बजेट आणि त्या प्रमाणे मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन करपाचे प्रस्ताव तुमचे कडेन दवरता। म्हजे बरोबर दक्षिण गोंयचो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर आसा, गोंय राज्याचो सेक्रेटरी बाब सर्वानंद भगत आसा। विशय सगळ्यांचो जिवाळ्याचो आसा, लोकांच्यो सगळ्यांच्यो नजरो काल बजेटा कडेन लागिल्ल्यो। गरीबांतलो गरीब मनीस, तो म्युन्सिपाल्टीचो गार्बेज काडपी मनीस आसत, तो टॅक्सी चलोवपी रिक्षा चलोवपी मनीस आसत, किंवा बिजनेस करपी गाडेवालो आसत, बिजनेस करपी बिजनेसमॅन आसत, मोठो बिजनेस करपी इंडस्ट्रियलिस्ट आसत, ह्या सगळ्यांच्यो नजरो काल बजेटाचेर लायल्यो। आनी ती अपेक्षा आशिल्ली की नवें बजेट कितें दितलें। आनी काल जेन्ना बजेट प्रेजेंट जालें, मुख्यमंत्र्यान जेन्ना बजेट 2025-26 बजेट प्रेजेंट केलें, तर सगळ्यांक एक प्लेजंट सरप्रायज, इट वॉज ए प्लेजंट सरप्रायज फॉर एवरीबडी। कारण अत्यंत बरे पद्दतीन शिकून स्टडी करून मुख्यमंत्र्यान हें बजेट सारासार सगळ्या समाजांतल्या सगळ्या घटकांक बरोबर घेवन वचपाचो, फायदो सगळ्या घटकाचो जावपाचो अशा पद्दतीचें बजेट। आनी ताचें रिएक्शन एकदम बरें जालें। म्हणटकीर फोकस ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट, म्हणजे बेजीक फोकस आशिल्लो सगळ्या राज्याचो विकास। थंय मागीर हें तें डिफरन्स आनी हें तें पळोवना, सगळ्या राज्याचो पूर्णपणे विकास करप, प्रजेचो विकास करप हें धोरण दोळे मुखार दवरून मुख्यमंत्र्यान बजेट प्रेजेंट केल्लें आसा। पळोवपाक गेलें जाल्यार आमकां दिसता टोटल बजेटाची सायज आसा 28,163 कोटी, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आसा 20,999 कोटी आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर आसा 7,863 कोटी। फॉर रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट 2,403 कोटीचें प्रेजेंट केल्लें आसा। Fiscal deficit is estimated at 2,826 crores, which is 2.5% of GSDP, म्हणजे well within the prescribed limit.
केंद्र सरकारान एक सगळ्यांक अर्थ मंत्रालयान सगळ्या राज्यांक एक लिमीट घालून दिल्ली आसा की तुजें डिफिसीट फिस्कल डिफिसीट तूं मेंटेन करपाक इट कॅनॉट एक्सीड आणि तातूंतले त्या प्रमाणे आमचे जे फिस्कल डिफिसीट आसा अराउंड 2.5% एंड वेल विदीन द प्रिस्क्राइब्ड लिमीट. आता ह्या बजेटाच्यो मेन हायलायट्स पळयले जाल्यार आमकां कितें दिसता आमी सगळे जाण मानतात ह्या देशांत की 2 सेक्टर आसात ह्या देशांत जे सामान्य मनशाच्या काळजाक टच करतात. दे टच द हार्ट ऑफ ए कॉमन मॅन. वन इज एज्युकेशन सेक्टर आणि वन इज हेल्थ सेक्टर. बिकॉज एज्युकेशन मेक्स थिंग्स इम्पॉसिबल पॉसिबल. Health takes care of your entire system and it is said that health is wealth. ह्या दोन्ही सेक्टराचे जर आम्ही पळयत जाल्यार आमच्या लक्षात येता की चीफ मिनिस्टरान एज्युकेशन सेक्टराक जवळ जवळ 2,919 कोटी 19.99 कोटी प्रोवायड केल्ले आसा. इट इज अ सगळ्यात बरो हे दिल्लो आसा एज्युकेशन सेक्टराक. आणि एज्युकेशन सेक्टराक दिता आसतना स्कूल एज्युकेशन, टेक्निकल एज्युकेशन, हायर सेकंडरी म्हणजे सगळ्या सेक्टरांक पैसे दिल्ले आसा. म्हणजे हांव पळयतालो आज म्हणजे बजेट काल वाचून काडलें तेन्ना म्हज्या लक्षांत येलें की स्कूल एज्युकेशनाक जवळ जवळ 2,100 कोटी दिल्ले आसा. हायर एज्युकेशनाक जवळ जवळ 700 कोटी दिल्ले आसा. टेक्निकल एज्युकेशनाक जवळ जवळ 119 कोटी दिल्ले आसा. म्हणजे अशें हे जर सगळें पळयत जाल्यार 2,919.99 कोटी एज्युकेशनाक दिल्ले आसा. आणि दुसरो सेक्टर म्हणजे जो हेल्थाक 2,037 कोटी दिल्ले आसा. तातूंत भितर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आयल्यो. हेल्थ सर्विसीसाक दिल्या जवळ जवळ 857 कोटी. JMCक दिल्या जवळ जवळ 993 कोटी. तुगेल्या डेंटल कॉलेजीक दिल्या 79 कोटी. इंडस्ट्री आणि तुगेल्या फूड अँड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनाक दिल्या 27.61 कोटी. हे टोटल पळयलें जाल्यार दोन्ही इम्पॉर्टंट सेक्टर्स have been provided funds for all round development. म्हणजे मागीर PHC आसत, RMD आसत, CHC आसत, हे सगळे केअर घेवपाक एम्ब्युलन्सीज आसत, MRIच्यो आनी मोठ्या प्रमाणाचेर एम्ब्युलन्सीज आसत, हे सगळे केअर घेवपा खातीर ही बजेट प्रोविजन आज आमी केल्लें आमकां सरकारान केल्लें दिसता. आनी हाजे खालोखाल मागीर बाकीचे सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आसा, जे सोशियल सेक्टर आसा, ह्या सगळ्या सेक्टरांक बऱ्या पद्दतीन फंड्स प्रोवायड करून सगळे कार्यक्रम कवर करपाचे ह्या बजेटांक आमकां दिसता. पूण हांव सगळ्यांत चड म्हत्व दिता आनी सामकें सामान्य मनीस गरीबांतलो गरीब मनशाच्या हार्टाक टच करपाचें हाजें मुख्यमंत्र्याचें डिसिजन. म्हणजे इतल्या वर्सांची मागणी आशिल्ली, इतलीं वर्सां म्हणजे हांव सुद्दां कावन्सिलर आसतना तेन्ना सुद्दां थोडे मनीस आसतले जे म्युनिसिपालिटीक डेली वेजीसाचेर राविल्ले. आज ते 20 वर्सां 25 वर्सां कंप्लीट जाले थोड्यांक. आणि आमची मागणी आसताली, हांव विधानसभेक मागणी करताले आनी हांव सामको कित्याक मडगांवांत कांय ना म्हटलें 200-300 कर्मचारी आसताले जे डेली वेजीसाचेर रावले. आतां ते रिटायर जावपा कडेन पावले, थोडे रिटायर सुद्दां जाले. तांकां म्हजो डिमांड आशिल्लो की तांकां रेग्युलरायज करचें. आमचो सगळ्यांचो डिमांड आशिल्लो रेग्युलरायज करचें. आनी समज रेग्युलरायज करप डिफिकल्ट जाता, फायनान्शियल इम्प्लिकेशन चड जाता जाल्यार तांकां टेम्पररी स्टेटस दिया. टेम्पररी स्टेटस दिता जाल्यार तांकां सॅलरी लागिल्ल्या भशेन लागता. आनी म्हाका आनंद जाता की ह्या बजेटांत सरकारान स्पेसिफिकली डिसायड केलें आनी ताणें सांगलें की ऑल द वर्कर्स हू हॅव कंप्लिटेड 7 years म्हणजे म्हज्या कोतान 10 वर्सां सोड 7 वर्सां जे कंप्लीट केल्ले आसात तांकां सगळ्यांक टेम्पररी स्टेटस दिल्लो वतलो. ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दॅट लायन्स. हांव आज ताका सकाळीं उलयतालो तो म्हणपालो जवळ जवळ 870 ते 900 वर्कर्स आसतले सगळे म्युनिसिपालिटी म्हणून. दीस इज एप्लिकेबल टू ऑल द म्युनिसिपालिटीज. आणि तातूंतल्यान इतल्या वर्सांचो हो प्रश्न 800 किंवा 900 वर्कर्स म्हणजे कितले लोक जाले ते पळय तांच्यो फॅमिलीज, प्रत्येक फॅमिली 5 लोक धरले जाल्यार त्या 4,500 लोकांच्या घराचो हो प्रश्न आसा. म्हणजे तांकां जे डेली वेजीस मेळटा ताजे वयल्यान तांकां कॉन्सॉलिडेटेड सॅलरी मेळटली. टेम्पररी स्टेटसाक आसा टेम्पररी स्टेटस दीस इज मच मोर इम्पॉर्टंट दॅन वेरियस अदर डिसिजन्स अशें म्हजें प्रामाणीक मत आसा. कारण तातूंतल्यान तांच्या तोंडाचेर हांशें हाडपाचो प्रयत्न मुख्यमंत्र्यान केला तांच्या फॅमिलीचेर सगळ्या. ताजे भयंकर बरे परिणाम आमकां दिसतले अशें हांव आस्त बाळगितां. आनी कितें आसा जाल्यार तुमी म्हणाली कन्स्ट्रक्शनाक फॅसिलिटी मेळटा, मॉडेलिटीज मागीर वर्कआउट करता. काय वेगळी कमिटी जातली, कदाचित मुखार एक नवी कमिटी जातली, गव्हर्मेंट लेवलाचेर कमिटी जातली. गव्हर्मेंट लेवलाचेर मागीर सर्वे करून डिसायड करतलो गव्हर्मेंट कितें करपाक जाय.
मोजून त्या बद्दल हे अजून हे ना तशें दिस इज द फर्स्ट गायडलायन्स काय तयार दिस इज द जावं. फर्स्ट स्टेप. इट व्हेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. आनी कितें जाता पळय, थंय बोटीचो फेस्टिवल जातालो न्ही, थंय आमी त्या वेळाचेर अमके बाबा हांकां हेल्प जाय, ह्या पद्दतीची हेल्प जाय, ते तांकां थोड्याक कार्यक्रम जावपा आयलो. एक 2 कार्यक्रम आमी करतात त्या निमित्यान. तेन्ना अशे ते वेगळे वेगळे आतां जात्रेचो कार्यक्रम वेगळे आसतले न्ही. जात्रेक तांकां कदाचित जात्रेक ते प्रोग्राम पळोवपाक कोण वचपाना न्ही असले, तांकां आनी दुसरे पद्दतीन कितें जाय पडटलें. अशे दिंडेचे बी तशे वेगळे पद्दतीन, प्रत्येकाचे वेगळे पद्दतीन मागीर कमिटीक बी बसून डिस्कस करून ते करून डिसायड करता.